शिरगांव जात्रेक जी होमकुंडा कडेन स्टॅम्पेड जाली आनी तितून 6 जाणांचे मृत्यू जालो। मागीर काल सांजची मुख्यमंत्र्यान एक हाय लेवल मिटींग घेतलेली आनी हाय लेवल मिटींगेन जी मिटींग सोंपली ते मिटींग फाटोफाट मुख्यमंत्र्यान एक पत्रकार परिशद घेतली आनी ह्या पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्र्यान सांगलें की नॉर्थ गोवा कलेक्टर जी स्नेहा गिते आशिल्ली तिची ट्रान्सफर जाल्ली आसा। त्याच बरोबर नॉर्थ गोवा SP तसोच DYSP तशेंच PI हेंची बी बदली जाल्ली आसा। सो आतां आमकां मेळ्ळी ती अपडेट अशी आसा की नॉर्थ गोवा कलेक्टर स्नेहा गिते ही आशिल्ली, हिच्या जाग्यार आतां यशस्विनी B ही आतां नॉर्थ गोवाची कलेक्टर जाल्ली आसा। आनी त्याच बरोबर अक्षत कौशल जो नॉर्थ गोवाचो SP आशिल्लो ताका आतां पुलीस कंट्रोल रूमाचो SP केल्लो आसा। आनी नॉर्थ गोवा SP लागून जो क्रायम ब्रांच SP राहुल गुप्ता आशिल्लो ताका एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा। तशेंच जो बिचोले खातीर जो न्यू DYSP आसा तेजें नांव आसा विल्सन डिसोजा आनी जो न्यू PI आतां बिचोले खातीर अपॉयंट केल्लो आसा तेजें नांव आसा विजय राणे। सो ही आशिल्ली अपडेट जेंची कोणाची ट्रान्सफर जाल्या आनी नवे ट्रान्सफर जावन जे बिचोले खातीर जे आतां अपॉयंट केल्ले आसात तेंची नांवां। सो अशेंच ह्या बाबतींत जी अपडेट आसा ती आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक TV।